नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या आमच्या सगळ्या पळोवप्यांक हुनूनीत येवकार. आमच्या या गजाली या कार्यावळीन तुमच्या मुखार आमी घेवन येता सदांच सेलिब्रिटीज आनी मानेस्त जांच्या बद्दल आमी गजाली मारता तांचे कडेन बिंदास गजाली जातूंतल्यान तुमकां तांच्या बद्दल खुबश्यो आनीकश्यो गोश्टी कळटा. सो आज आमच्या बरोबर अशीच एक मानेस्त आसा जांकां आमी सेलिब्रिटी म्हणया. तुमी जर सारेगम पळयला आसतलें जाल्यार तातूंत ती जज आशिल्ली. तशेंच तांच्यांनी आभाळ माया मागीर अवघाचे संवसार हे जे सिरियल्स आसा मराठी तांची टायटल सॉंग्सूय म्हणला. हांव इतलें इंट्रोडक्शन दिल्या बद्दल तुमकां कळाच आसतलें आमच्या बरोबर आज कोण आसा ती. तर आमच्या बरोबर आसा आज देवकी पंडीत. नमस्कार. नमस्कार. देवकी ताई तुमकां येवकार आमच्या कार्यावळीन. मी प्रोग्राम सुरू करण्याच्या अगोदरच सांगते की मला जास्त मराठी नाही येत, सो मी प्रयत्न करीन की तुम्हाला आणि आमच्या व्ह्युअर्सना कळे इतपत मराठी तरी मी बोलू शकते. ठीक आहे. तुम्हाला कोकणी कळते का? थोडे उलयता आहे. अरे वा. चढ येना. मी थोडी जरी हांव मातशी कोंकणी उलयलें मे बी तुमकां कळटली. तुम्ही हसतली जाल्यार मागीर ना 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 मी हाशी ना. खंय तरी मराठी आनी कोंकणी म्हाका दिसता सिमिलर जाका लागून थोडीशी कोंकणी. तशें ना. म्हाजे आजोळ बांदिवडे आसा. ओके. फोण्या गिरजाबाई केळेकर म्हाजी आजीची व्हडली भयण आशिल्ली आनी आमी बरेच गोंयची गोंय म्हाजें आजोळ न्ही म्हणून ताका लागून हांव सुट्टी मे म्हयन्याची सुट्टी भेटीत येत. ओके. सो ह्या आमच्या व्ह्युअर्सां खातीर म्हाका दिसता एक न्यूज कशी की खबर नाशिल्ले खुबशे जाणांक. सो तुमी आतां ह्या फाटी गोंयान हॉलिडे खातीर आयल्यार की आजोळा आयल्या? आजोळ आतां कुणीच ना थंय. मी प्रोग्राम खातीर काल आमी साईबाबाच्या मंदिराची प्रतिश्ठापना आशिल्ली. मी आनी शौनक अभिषेकी दोगांय मेळून हा प्रोग्राम सेवा आनी विजय धामस्करान आयोजीत केलेलो हो कार्यक्रम दामू नायकान जे मंदिर उभारल्या त्या करता प्रोग्रामासाठी आयला. सो काल खुबशे जाणांनी ह्या प्रोग्रामाचो तुमी स्वाद घेतलाच आसतलो. नाजाल्यार तुमकां चुकला जाल्यार नेक्स्ट टायम जेन्ना तुमकां कळटा की असो प्रोग्राम आसा जाल्यार तुमी व्हडल्या संख्येन थंय येवन त्या प्रोग्रामाचो आस्वाद घेवचो. तर सिरियस गजाली करपाक आमी मराठीत उलयात, नाजाल्यार कितें गडबड जातली. हय हय हय. सो हांव तुमकां मराठीन विचारता, इल्लेशें उलयतात तुमी मागीर मराठीन एक्सप्लेन करा. तें बरें. ठीक आहे. आतां तुमकां एक खूब तुमची वर्ल्ड पुराय देशूच अशें न्ही सर सगळ्या वर्ल्डान यू ऑल हॅव गॉट खुबशी तुमची नामना जाल्या. यू हॅव मेड महाराष्ट्र अँड इंडिया प्राऊड ऑल ओवर द वर्ल्ड. थँक्यू. सो तुमची स्टार्ट कशी जाली म्युझिकेन? जशें म्हणल्या प्रमाणे म्हाजी आई पंडीत जितेंद्र अभिषेकीची शिश्य आशिल्ली आसा. प्लस माय ग्रँडमदर मंगला रानडे, तिची व्हडली भयण ज्योत्स्ना भोळे आनी गिरिजाबाई केळेकर सगळे गाण्यांतलेच मंडळी. ताका लागून संस्कार सगळे संगीताचे जाला आनी पंडीत अभिषेकी आमच्या घरांतलेच अशे मामा म्हणचे आमी तांकां. तर तेंचे संस्कार सगळ्या भुरग्यांक मेळ्ळे. पूण म्हाका चड ओड आशिल्ली म्हणून हांव संगीताच्या फाटी लागलें. आणि तुम्ही मला दिसता क्लासिकल संगीतान चड तुमचे जे संस्कार आसा क्लासिकल लायट क्लासिकल सेमी क्लासिकल नाजाल्यार कितें भावगीत म्हणा भजन म्हणा सगळ्याक एकच धागो अशें जोडटा तो म्हणजे अभिजात संगीताचो. जे चांगले आसा जे खूपच सुंदर आसा ते सगळ्याकूच आवडटा न्ही. हय. आनी म्हाका दिसता आमचे खुबशे जे आयकपी आसता तांकां इवन म्हाका आय लव म्युजीक पण खंय कशें कितें राग ताल सूर हातूंतलें म्हाका कळना. कानाक आयकपाक आयलें की आवडलें की तें आमच्या खातीर संगीत. सो बट यू हॅव लर्न तुमी तें डिटेलान सगळें शिकला. आज आजकाल खुबशे अशे भुरगे आसा जी म्युजीक शिकपाक सोदतात पण कितें जालां आतां रियलिटी शोचो एक ट्रेंड आयला. सो प्रत्येक जाणांक दिसता की आपूण म्हणू शकता आय कॅन सिंग. यू कॅन सिंग ऑफकोर्स. टॅलंट आसा जाल्यार कोणाकय शिकून संगीताचो अभ्यास करून प्रगती जाताच. पण संगीत विद्या म्हणून जी आसा ताका तुमकां गुरू जाय शिकोवपाक सांगपाक. ती विद्या आसा. विद्या म्हणजे कितें एक व्हडली गोश्ट आसा. संगीत अशेंच बाथरुमांत वचून आमी गाता सहज गार्डन मध्ये बसून गातात तशें संगीत ना. ते म्हणजे आपण असं गुणगुणटा तशें सहज आपण उलयला तशें गातात. पण ताका संगीत म्हणपाक येना. फक्त एवढंच आहे की आपण असे म्हणू शकता की हां हाका थोडं टॅलंट आसा आवाज बरो आसा ताका जाता शिकले जाल्यार. पण ताका गुरू जाय जो विद्या अर्पण विद्या दिवं शकता.
ज्याच्याकडे जो जो गुरू समर्थ असा तुमकां शिकोवपाक, तुमचे गुण आणि दोष दोगांय जाणून विद्यार्थी स्टुडंट डिसायपलाक तयार करता आणि तुमकां एक नवीन दिशा दिता असो गुरू जाय. गुरू शिवाय ही विद्या कठीण इम्पॉसिबल मेळपाक. तर म्हाका अशें दिसता हे जी रियलिटी शोज हातूंत जी ल्हान भुरगीं येता गावपाक तांकां म्हाका अशें दिसता त्यांनी कॉन्सन्ट्रेट करूं जाय विद्या मेळोवपाक. की एज अशें आसा की 25 to 30 ह्या एज ग्रूप अशें शिकोवपाक आनी शिकपाक एकदम परफेक्ट आसा. आफ्टर 30 टू गेन नॉलेज इज व्हेरी डिफिकल्ट. तर म्हाका अशें दिसता त्यांनी शिकूंक जाय आनी पालकांक जाय की ते भुरग्याक पयलीं गुरू मेळून ताका रियाज करवपाक कसो रियाज करूं जाय हे शिकोवपाक पूण जाय. नाजाल्यार मागीर एक डेड एंड अशें जाता, फुडें प्रगती होवं शकच ना, शक्य ना. खुबश्या वेळा आजकाल आतां भुरगीं आवय बापूय पेरंट्सूय खूब अवेर जाला. सो ते कितें करता, ल्हानपणांतल्यान भुरग्यांक म्युजिकाचें शिक्षण दिता. जें रेगुलर शिक्षण आसा ताज्या बरोबर म्युजिकानूय स्पेशलायज करपाक हेल्प करता. पण खुबशे भुरगीं जीं आतां लायक 20 वर्सांचीं जालां, 25 वर्सांचीं जालां, जांकां बेजीक म्युजीक शिक्षण मेळूं ना, अजुनूय ती शिकूं शकतात म्युजीक. म्युजीक काय खंयचीय विद्या केन्नाय सुरू करात, पूण चड बरें जाता जाल्यार केन्ना नाजाल्यार 9 वर्साचें तुमी वॉयस डेवलप करपाक उपयोग जाता. मागीर 25-30 वर्सां नंतर वॉयस डेवलप करपाक थोडा कठीण जाता मागीर. म्हणून म्हणटा की जेव्हा दे आर यंग दे शूड लर्न. आणि आतां खुबश्या वेळा अशें आसता की सिंगर्स, बेजिकली जे सिंगर्स आसता ते लायक प्लेबॅक सिंगींग जर आमी घेयत जाल्यार ते एका फिल्मा खातीर आसता. सो त्या फिल्मा खातीर तो एक्टर किंवा एक्ट्रेस कोण आसा ताजो आवाज ताका टोन मॅच जावपा खातीर तशें करचें पडटा. सो इज इट डिफिकल्ट टू डू दॅट? म्हाका तें खबर ना खरें सांगपाक. हांव अशें शिकूच ना. म्हाका जे गुरून शिकयला ते संगीत विद्या म्हणून होलिस्टीक. असं नाही की सेमी क्लासिकल कधी नाट्यसंगीत अशें सेपरेट ना, सगळें एकूच आसा. पण एकूच कशें तर शास्त्रीय संगीत, अभिजात संगीत हातूंत सगळें येता. म्हणून एकतर अशें सेपरेट डिपार्टमेंट करूं जायना म्युजिकांत. ताका लागून सगळ्याक फर्स्ट क्लासिकल म्युजीक शिकूं जाय, मागीर सगळें येतलें. तातूंत सगळें आसा. इट एनकम्पसीस एवरीथींग. म्हाका दिसता आमच्या इंडियन क्लासिकल म्युजिकान इवन जस्ट इंडियेंतल्यानी Rich आसा. भायले सुद्दां लोकांक खूब अट्रॅक्ट केला. जे इवन आमगेलेच लोक अट्रॅक्ट जायना तशें attract कित्याक जायना. खबर ना म्हाका, पण अशें जाता. म्हाका दिसता थोडें ओपन मायंडेड आसूं जाय, बरें गाणें आयकूं जाय, व्हडल्या आर्टिस्टाचें गाणें आयकूं जाय, नाजाल्यार इन्स्ट्रुमेंटल जशें आमच्या कडेन कांयच कमी ना. आतां CD इजिली अवेलेबल आसात. तर म्हाका अशें दिसता हे संस्कार घडूं जाय भुरग्याक की रियलिटी शोज ग्लॅमर ते जातलें. तुमी चांगले आसा जाल्यार केन्नाय जाता तें. चांगल्या गाण्याऱ्याक, चांगल्या कलाकारासाठी डिमांड आसा कायम. डिमांड म्हणजे लोकांक आवडटा न्ही, ते आयकतले. पण विद्या संपादन करण्यासाठी एक ठरावीक वेळ आसा. त्या वेळेत तुमी जितके म्हणून संस्कार भुरग्याक दितात, बरे संस्कार, चांगले म्युजिकले संस्कार, तितके बरे न्ही. फुडें जावन ते फावंडेशन इज रेडी अशें म्हणटा. सो म्हाका दिसता जर फावंडेशन घट आसत जाल्यार यू कॅन गो हायर एंड हायर. वाय आर यू स्टंटिंग देअर ग्रोथ? आनी खुबश्या वेळा अशें जाता की कितें शिकचें, कोणा कडेन वचचें, दॅट बेजीक आवय बापायकूय खुबश्या वेळा खबर आसना. सो मे बी ताका लागून आतां अशें आसा, तुमी खंय आसा, गोंयांत आसा जाल्यार गोंयांत आसा कला अकॅडमी आसा, केदी व्हडली आसा. बरें शिकोवपाक लोक येतात थंय. म्हाका दिसता अलकाताई मारुलकर आनी तें आशिल्ली, बबनराव म्हाजे गुरुजी बबनराव हळदणकर आशिल्ले. आतां म्हाका दिसता पणशीकर बुवा आसात. हे सगळे गुणीजन आहेत. ते तांच्या कडेन जावन कोणी पण शिकूं जाता न्ही. एक तो फायदो घेवं जाय अशें म्हाका दिसता. म्हाका दिसता आजकाल आवय बापूय तेय अवेर जाला, दे वॉन्ट दॅट चिल्ड्रन टू लर्न. पण आतां समज जर एक क्लासिकल सिंगर म्हणून आपूण बेज स्टार्ट केलें, सो सिंगिंगेन गेलो, तितलें मेळटा खंय तरी. लायक आतां एवरीबडी इज रनिंग आफ्टर ग्लॅमर, मनी. सो क्लासिकल सिंगींग करून तांकां ती स्टेज मेळटा. अशें क्लासिकल सिंगर तुमी तुमकां नाका फिल्मांतलेच तुमकां म्युजीक जाय
तरीसुद्धा क्लासिकल म्युझिक शिकून प्रगतीच होणार. असे ना की क्लासिकल गायले म्हणून तुम्ही क्लासिकल सिंगर होणार ना. क्लासिकल फॉर क्लासिकल म्युझिक यू हॅव टू लर्न फॉर अ लॉंग टाईम इन डेप्थ. बट इफ यू वॉन्ट टू सिंग फिल्म म्युझिक देन तुला क्लासिकल म्युझिक शिकायलाच पाहिजे. बेस तरी म्हाका दिसता शिकूच आहे. बेस बेस तयार खबर जातलो, आसपाक जाय. प्रगती जातली, फावंडेशन घट जातलें, मागीर एक दृश्टी वायडन जातली. दृष्टी जी आसा ती दिशा मेळटली की कितें करूं जाय आनी कितें चांगलें कशें करूं जाय. प्रगती कशी जाता, एक बुद्धी आनी वॉयस मिडियम जो वॉयस आसा हे दोन्ही क्लासिकलमध्ये तयार जाता. आणि म्हाका दिसता खंयच्याय गोष्टीक दॅज अ सेईंग की प्रॅक्टीस मेक्स मॅन अ परफेक्ट. सो रियाज करूं जाय. कसो रियाज करूं जाय हे गुरू कडून शिकचें पडटा. अशेंच बरोवन दवरला ना खंय की प्रत्येक इंडिविज्युअल कितें जाय. प्रत्येक इंडिविज्युअल तुजो वॉयस आसा, म्हाजो आसा आनी कोणाचो दुसरो टायपचो आसतलो, ताका कितें करूं जाय एनहान्स करपाक वॉयस, ते गुरू सांगता. आमी स्वता म्हणून समजूं जायना तें. सो रियाजाक एक अशें हें आसा की बाबा प्रत्येक फाटी यू हॅव टू सिंग फॉर 4 hours. रियाज 4 वरांचो आसूंक जाय, 5 वरां. ते गुरून ठरूं जाय. गुरूनी ठरूं जाय. जाता हांवें अशें पयलीं केलें आशिल्लें जेन्ना ल्हान आशिल्लें तेन्ना खबर नाशिल्लें कशें करपाचो रियाज. पूण अशें आयकलें की पुर्वीचे लोक कशे 12 तास रियाज करायची अशें सगळें. तर म्हाका दिसलें आमी पण करून पळोवया कितें जाता म्हणून. हांवच बसलो. 3 years आय कूड नॉट सिंग. तर अशें कोणाचें जावं नाका म्हणून, नाजाल्यार कितें डिप्रेशन येता की अरे वॉयसच ना आतां कशें गावपाचें. म्हणून गुरू जाय. गुरू कडनं नीट शिकून मागीर तुमी रियाज करात. सो म्हाका दिसता आमच्या सगळ्या पळोवप्यांक एक ही टीप की तुमी जर गावपाक सोदता, जर रियाज करता जाल्यार गुरू कडच्यान तुमी रियाज कसो करप, कितलो वेळ करप, तुमचो आवाज जो आसा तो कसो एनहान्स करप हें खूब गरजेचें आसा. हय हय. आनी आतां खुबशीं भुरगीं हे रियलिटी शोज खातीर म्हणजे कशें स्ट्रेस जाता तांच्या खातीर. लायक एक बेजीक कितें आसता, आवय बापाचें एक स्वप्न आसता की आय वॉज नॉट एबल टू डू दॅट सो माय चायल्ड शूड गेट दॅट ग्लॅमर. दिस इज रॉंग. आई बापाक सिंगर स्वप्न आसा सिंगर व्हायचें म्हणून भुरग्यांक तुमी फोर्स करताय, करेक्ट न्ही तें. फर्स्ट दॅट इज रॉंग. म्युजीक अशें आसा की संगीत अशें आसा की तातूंत फोर्स चलना. कला अशी आत्म्याशी जोडलेली आहे. तेजो फोर्स कशें करता तुमी ताका. फोर्स करूं जायच ना. आनी कितें इंजिनियर होता फोर्स करून, पूण गायक संगीतकार इम्पॉसिबल. कला ही खरें म्हाका दिसता मनांतल्यान येवपाक जाय, भितरल्यान येवपाक जाय आनी अशें मना पासून तुमकां एक ओड आसूं जाय, एक इंटेन्सिटी टुवर्ड्स द आर्ट. हें सगळें कशें जाता तें फोर्स करून जायना. तर दॅट इज रॉंग इन द फर्स्ट प्लेस. बाकी तो एम्बिशन एनीबडी कॅन हॅव फॉर एनीथींग. आणि तुम्ही खूपशे तरेतरेचे म्युझिक केला, म्हणजे तुम्ही क्लासिकली म्हणटा, तुम्ही प्लेबॅक सिंगींग केला आणि तुमचे म्हाका दिसता खुबशे आल्बम आयला जातून चडशे डिवोशनल आल्बम्स आसा. हय खरें. ताज्या बद्दल क्लासिकलचे आल्बम हांवें संदेश नांवाचो आल्बम आसा, बंदिशी कंपायलेशन ऑफ बंदिशेस निनाद म्युझिकान काडलें. आनी ताना रिरी तानसेन, मिया तानसेन हांची बंदिश आमी पळोवन म्हणजे बरयलें आशिल्लें, तातूंत बरोवन आमी मल्हारची बंदिश हें हांवें गायलां. आनी हे टायम्स म्युझिकनी रिलीज केली आशिल्ली दीस इयर. वृंदावन भजन आल्बम बाय श्रीनिवास खळे. आनी कविता रसावलेली हें पण भावगिताचो आल्बम आसा, श्रीनिवास खळेंनीच कॉम्पोजिशन केलेलें. सुधीर नायकालें कॉम्पोजिशन आशिल्लें एक मिरा भजनाची CD आसा. प्लस स्पिरिच्युअल जे आतां तुमी आयकता केन्ना ते एक आहा स्वर गणेश CD. तातूंत बरेच इतर आर्टिस्ट आसा. हांवें पण 2 भजन गायले तातूंत. केदार पंडितालें म्युझीक आसा. अशें बरेच आनी थोडें हांवें कंपोज केलेलें. आराधना महाकाली असो एक आल्बम आसा आनी 1-2 भजनाच्यो आल्बम आसा. अशें थोडें काम जाता. आतां क्लासिकलचो इनर सोल नांवाचो आल्बम रिलीज जालें. तशें थोड्या खंय पळया कोणाक आवडटा कोणा ना आवडना.